सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट मी भेटयता सुपून गेल्ल्या नापोलियन आनी कोसिसांव रॉड्रिगीस हांच्या ओतम्या पासत. आनी दुसरें तेसांव आमी भेटयता वाज फॅमिलीच्या सगळ्या सुपून गेल्ल्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी संवसाराची शांती पासत मागुया. भोव करून ह्या दिसांनी आमच्या गोंयान एलिसांवाची तयारी चालू आसा. सगळे जे कॅन्डिडेट्स बसल्यात एलिसांवाक, त्या कॅन्डिडेट्सांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सगळे लोक जे कोण वेंचून काडटले तांकां फावो ती बुद्ध आनी समजिकाय आनी गिन्यान दी म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आमच्या गोंयच्या राज्यान लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशना पासत एकावंटेबिलिटी, जे कोण आमचे कारबारी आनी जबाबदारी आसात तांची एकावंटेबिलिटी जबाबदारी मुखार येवंक नीत जावंक आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया. बापाची आनी बुदाची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. इसायास प्रवादी एक कडेन बरोवन म्हणटा, वयरतान पावस पडटा, बरोफ पडटा, आमी ताचो फायदो काडिना, कितेंय तरी जाता, तोंड पूण किलोता. हेच भाशेन देवाचें उतर. आमी तर फायदो काडिना, खंय तरी फायदो आहाच. तर हो पावर आहा उदकाक, पावर आहा बरपाक, पावर आहा देवाच्या उतराक. तर आमी देवाचें उतर मानून घेयना, कोण तरी मानून घेतलो आनी आपणाचें मन बदलतलो. आयचीं दोनूय वाचपां तेंच सांगता आमकां, आमी मन बदलूंक जाय. कालचें आयज बरो जावंक जाय हें आमकां मन आसूंक जाय. आमचें जण एकल्याचें बदलप करपाक हें देणे मिसांत मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तडान उच्चारून वायट धरून बरें चडून जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. रसद भाग्यो सदांच अंकवामरीक सगळ्या निमतान भोगतात आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमया काकूट कोर. प्रार्थना. मोगाळ बापा, एकलेच पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रोसनां केल्याय, काकुतीन तुवें आमकां सोडवण केल्याय देखून आतां आमचे तुजे देड दीस काल पुताच्या येण्या वरवीं सूर आमच्या आदले खोटेपणांतले आमकां नितळ कर म्हूण मागता हांव. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक.
सोफोनियास प्रयोगाच्या पुस्तका वेली वाचप. कल्पतले बोश्टवतलेल्या जुलूम दितल्या शाराक कनिश्ट येता ते केन्नाच आपोवण्याक कान दिनासले. चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना. आपल्या देवा सुरशी ते केन्नाच लागीं सरूंक ना. ओय सगळ्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवाक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवाकाल तांची सेवा करच्याक हांव पोरसाक नितळ वोंट दितलों. एथिओपियाच्या नदीच्या खांटा फुडें पर्यंत म्हजी पुजारी म्हाका देणे हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोन्याची लो तुका भोगची ना. कित्याक तुज्या मदल्या गोरविश्णाक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनीक खालती पोरसां. आनीक इस्रायेलांत उरल्या तीं सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं. तीं कांय वायट करची नात, फोटी मारची नात. तांच्या तोंडांत लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना तीं चोरवाक वेतलीं आनीक विसो घेतलीं. देवाचें उतोरी आमचो जाप जावं दी. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनीक सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणया, दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. जबाब, दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशाक फाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब, दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचे काळी दुखवलां खंतोवलां तांचे सरशी सर्वेस्पर आसाच. जाचे मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकांच्या आत्म्याक सर्वेस्पर थारोवन दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. जबाब, दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार उबी रावया. सर्वेस्परा सर्वेस्परा सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परा सर्वेस्परा सर्वेस्पराक सोय सोय. हे सम्या काळाव करी नाकाय. तुजे पोरजेची पातकां बोगस. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुखेल यादनिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सरशीवन म्हणलें, पुता वच आनी म्हज्या दाकाच्या मोड्यांत आयज वावर कर. पुतान म्हणलें, ना, वचोना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो.
मागीर बापायन दुसऱ्या सरशें वचून तशेंच सांगलें, पूण ताणें पुर्ती पाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापायची खुशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून ताका सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोलसुदार आनी नायकिणी तुमच्या आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक ज्यो हांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सतमानूंक ना, पूण दोलसुदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सतमानलो. तें पळोवन तरी ताका सतमानूंक तुमचें मन मागीर पर्यंत बदल्लें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी जबाब म्हणला, दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आमी जाण एक कुड्या मेळ जेजू म्हणटा, दोग जाण मागणें करून गेले, एकलो फारिझेव आनी दुसरो दोलसुदार. पयल्यान मागणें केलें, आपूण इतलें उपास करता, आपूण इतलें दान दिता, 10 वांटो दिता, अशें उलोवंक लागलो. पूण दुसरो येयलो तो, सायबा, हांव पातकी, म्हजी काकूत कर. हो दोळडिरो, हांव पातकी, म्हजी काकूत कर. हो जावन आसा दोळडिरो कसो द्या अशें येता. म्हाका फाव ना तुजे फुड्यांत उबो रावपाक, दोळडिरो कसो उबो रावता. आनी जबाबांत हांवें म्हणलां, सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाड वळटा, पृथ्वी वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशांक उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली ताका निवारता. उपरांत म्हणलां, जाचें काळीज दुखवलां कोंतवलां, ताचें सरशें सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा, तांचें सर्वेस्पर आत ओडटा. आपल्या सेवकाच्या ओतम्याक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्याक तो केदींच कास लावचो ना. तर असले मनान आमी गरजेंत येता बिडान बा, देवा अशें आमी येता असले मनान. हांव एक दोळडिरो, हांव एक पातकी, म्हजी काकूत कर. हो तसलो तो तसलो हें घेवन न्हय, पूण हांव कसलो तें घेवन येता. आनी आयज पयले वाचवान आमी आयकलां, अशें म्हणटा आमकां, कोलपोतल्या बश्टतल्या जुलूम दितल्या शारांक कोनिश्टा येता. तें केन्नाच आपोण्याक कान दिनासलें, चूक दाखयल्यार मानूंक घेनासलें. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास दवरूंक ना. आपल्या देवा सोशेन केन्नाच लागीं सरूंक ना. जेरुजाल्याची खबर करता जेजू. सोफोनियास जेरुजाल्याची खबर करता. इतलें जेजून थंयसर केलें, पूण जाबाब ना, कसलोच जाबाब ना. पूण जाबाब ना म्हणून संदेश आपणाचो सोडून दिना. धाकलीं धाकलीं राष्ट्रां ताचो संदेश आयकतात आनी संदेश आयकून ताचे येतात. आनी अशें म्हणटा, हे पोरजांक नितळ ओंड दितलो. एथप्याच्या नदीच्या कांठां फुडें पर्यंत म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतच म्हजी आड केल्ल्या वायट करण्याची लॉस तुका भोगची ना. कित्याक तुज्या मदल्या गर्विस्तांक हांवें काडून उडयतलो आनी म्हजे पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलचो न्हय. तर तुमचे मदें हांव दवरतलो एक ल्हान वीक आनी कालती पर्ज. आनी इस्रायेलांत उरल्यां तीं सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं. तीं कांय वायट करची नात, खोटी मारची नात, तांच्या तोंडांत लबादी जिबात मेळची ना. तर हें जेजू सांगता, हें सोफोनियास सांगता आमकां भयणान बांदू. जर जेरुजाल्यान देवाचेर बाड दवरूंक ना, मन बदलूंक ना, पूण धाकलीं धाकलीं राष्ट्रां येतलीं जीं सर्वेस्पराची म्हणल्या भाशेन मोग कोत्तलीं, मन बदलतलीं, ताका आयकतलीं. आनी हांव पळोवन जीं जेरुजाल्यांत उरल्यान तीं तांची देख घेतलीं. वांजेलांत भयणान बांदो जेजू वपार सांगता, बापूय वचून व्हडल्या पुता लागीं मागलें, म्हज्या मोड्यांत वच. ताणें म्हणलें, हांव वचोना.
पूण मागीर मन बदल्लें, हांव येतलों. दुसऱ्याक म्हणलें ताणें, म्हज्या मोड्यांत वच, हांव येतां, पूण तो वचूंक ना. कोणें बापायची कुशी केली म्हणटा जेजू, कोणें बापायची कुशी केली पयल्यान. तर जें आमी कितें कोत्ता आतां तें गरजेचें. आदीं कितें केलां तें व्हडलें गरजेचें न्हय, पूण आतां कितें कोत्ता तें गरजेचें. आनी आतां कितें कोत्ता तें ताचेर धरलेलें आहा आमचें सडवण, आमचें साल्वासांव. तर आमी आतां कितें कोत्ता तें त्याची कुशी, त्याची जाप आमी आयकून कोत्ता, ताका ना म्हणिना. तशें जावंक जाय. आमी साल्वार जातलें जाल्यार आतां कितें कोत्ता तें. आदीं इतलें बरें केलां आनी आतां वायट कोत्ता हें सारकें ना. पूण आदीं वायट केलां, आतां आदल्यान बरो जाता हें गरजेचें. तर हें देणें आमकां मिसांत मागुया. Bit donate give me a C1, page number 28. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमी वळवी आमच्या नाके पवित्र सर्वेस्पूर्ण घडोवन घेवं. सर्गीचे बापा, तुवें आमकां दिल्लें देणी एकठांय करून आमी तुका वंपून दिता. ती दयेन मानून घे, ताचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणें सर्व जुळोवंक आमी पावशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काळे आनी सरता जेजू क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळे प्रवादी आनी परगोटले उतरावडते मोगान आंकवां मेळ्ळे ताका सांबाळलो, जिवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपले जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीचे सल दोलबारां सांगाती मोहिमेच कितोन आमी निरोतरी गायता. बापा, कोरोस तूं पवीत, तूं सगल्या पवितपणाची जोड. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रोग.
आपलीच कुशीन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. देशभरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें, हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगुटुया. सुमिया जेजू आमी हो वळखता आनी हे काशींतले पियेता, कितले फावटी तूं वयर बाबा येसू आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें तुका आमी तुका दिन वाचता आनी जेच कोणावर गोशिवतिल्या आमास मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पती बाग्योन जोजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जोजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकवण बापा सर्व नोंद विभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमची तयारी चलता क्रिस्तांयांचो काळो. आमी आमचें मन बदलूंक जशें जेजू म्हणटा, नायकिणी आनी दुलसुदारांनी मन बदल्लें जॉन बातिस्ताचें उतर आयकून. हेच भाशेन आमी आमचें बदलप करूंक हें देणें मागून सगलें आमच्या बापा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी जाता तुजी संस्कारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणे करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी हातूंच तिका एकोडांत सांबाळ. जशी येता राजवट चलयताय सासणांच्या सासताक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. देवाची
देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ओ जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप कटते हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रिच्य बापा आमच्या हातीन पसोवणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेचे कुडी रोगताचे गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीचे देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची शेवटाक गीत घेवया G2 पेज नंबर 98.
आकाशे